सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता कनी मिकाया मस्करनस. ताचे बरोबर आमी देवाक दिन वाचुया. दुसरें तेसो आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या विजितासो मोंतेरो हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. तशेंच आमी मागता ह्या दिसांनी शांती पासत, संवसाराची शांती पासत, भोव करून आमचे भारताचे सगळे जे कामदार आसात, इंडियन वर्कर्स अब्रॉड, तांचे पासत खेरीत भाशेन आयच्या दिसाक आमी मागुया तांकां सगळ्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण. आमची गोंयची असेंब्ली चालू आसा. ह्या दिसांनी बजेट सेशन चलता. आमच्या 40 वेंचून काडलेल्या आमदारांचेर फावो तितली कृपा दिवय आनीक आपणाक जाय तेन्ना पूण देवाक जाय ते तांणी निर्णय घेवंक तांकां बुद्ध आनी जाणवाय दी म्हूण मागुया. तशेंच जे कोण त्रासान पडलेले आसात वेगवेगळे भाशेन आनी देवा लागीं मागतात आपणाक सोडय म्हूण, तांचे पासत मागुया. जीं कोण बरीं नात आनी आपणाक पेकोय म्हूण मागतात तांकां देवाचो पेकोवणेचो हात लागूंक मागुया. ह्यार सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी बुदाचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या स्मेज क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सवे आसूं. आमी तिसऱ्या सातोड्यांत पावल्या आनी तिसऱ्या सातोड्यांत पावल्या म्हणटून सुमाराचें आमचें प्राचीत जायत वता. सुमाराचें आमचें मागणें वाडत वता. सुमाराचे आमचे उपास वाडत वेतात. आनी कितें भाशेन पाप साहेब मागला आमकां हे सातोड्यांत हे झुजा पासत मागपाक सगळ्यांच्या आकांत येयल्लो आहा. आमचेरूय आमचे भाव भयणां तेवटेन आहात गाल्फांत आमचेरूय आकांत येयल्लो आहा. आमची भाव भयणांच न्हय सगळ्या लोकांक साल्वार कर, कोणाकूच मरूंक दिनाका अशें म्हणून हें आमचें किरीत भाशेन हें मागणें हो तेस आमी करता. त्या दिसांनी पाप साहेबान सांगलां झुजा पासत भेटुयात आनी उपरांत उपास येता ते शुक्रार दीस झुजा पासत भेटुयात. आनी 8 तारीख किरीत भाशेन हो झुजा पासत मागपाक आमकां सांगलें. तर मनांत हाडुया हें झूज आमच्या मनांत हाडुया वेळार आनीक देवाचोच आदार मागून तें सोंपय म्हूण देवा लागीं मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत भाग्यो सदांच वार मरेक सगळ्या देवतांनी भोगताक आनी तुमकां भाव भयणीनो तुजे खातीर सरस्वत्या लागीं सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावों. सुमिया काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुमिया काकूट कोर. प्रार्थया. सर्वेस्परा प्राचीत काळाचे शिस्तीन सुदारलोली हाजे उतरांत
पोसलोलीं आमी सगळे काळजां तुजी भक्ती करूंक आनी मागण्यांत सदांच एका काळजाची आनी एका मनाची जावंक निर्मी म्हूण मागता. आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेत राजवट चलयता सासनांच्या सासनाक. दुसरे समृद्धीच्या पुस्तका वेले वाचप. मोइजेसान लोकां लागीं उलोवन म्हणलें, आतां इस्रायल पोरजे आयक. तुमकां जिवीत मेळचे खातीर आनी सोर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां देश दिता तो तुमी भोगूंक पावचे खातीर जे हांव तुमकां आज नेम आनी कायदे शिकयता तांकां चोत्रायेन चीत दियात. हें जाणो जायात, जे नेम आनी कायदे हांव तुमकां शिकयता ते सर्वेस्परा देवानूच म्हाका दिवंक लायल्यात. तुमी भितर सरून तुमचो करूंक वेतात त्या देशांत ते तुमी सांबाळूंक जाय. ते सांबाळात, तांकां पाळो दियात आनी अशे हेरा लोकांक तुमची जाणवाय आनी शाणेपण दिश्टी पडटली. ह्या नेमा कायद्यांची खबर आयकून ती म्हणटली, आनी खंयचोच लोक ह्या वर्त्या लोकां इतलो शाणो आनी जाणार न्हय. खरेंच आमी उलो मारता तेन्ना सर्वेस्पोर आमचोच देव जितलो आमचे लागीं आसा तितले खंयच्या वर्त्या लोकांचे देव तांचे लागीं आसतीत. आनी आज तुमचे मुखार जी हांव समूर घालता तिचे असले नेम आनी कायदे खंयच्या वर्त्या लोकांक आसतीत. पूण चोत्रायन रावात. तुमच्या दोळ्यांनी देखल्यात त्यो वस्तू विसरूं नाकात आनी आख्या तुमच्या जिवितांत तुमच्या काळजांतल्यो त्यो भायर सरूंक दिवं नाकात. पूण त्यो तुमच्या भुरग्यांक आनी तुमच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक कळीत करात. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराची वाखाणी कर जेरुजाल्या. परतून म्हणयात, सर्वेस्पराची वाखाणी कर जेरुजाल्या. सर्वेस्पराची वाखाणी कर जेरुजाल्या. सियोना, तुज्या देवाची स्तुती कर. ताणें तुज्या दारवट्यांचे आदांबे गोट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सुदैव केल्यात. जबाब, सर्वेस्पराची वाखाणी कर जेरुजाल्या. संवसाराचेर तो आपले उतर पाटयता. सुटसुडीत ताचो सोब परगट जाता. धव्या कापसा वरी तो हिम धाडटा. गोबरा सारको कोरव्यांचो तो उपास घालता. जबाब, सर्वेस्पराची वाखाणी कर जेरुजाल्या. जाकोबाक तो आपले उतर कळीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नात. जबाब, सर्वेस्पराची वाखाणी कर जेरुजाल्या. उद्गार. तुजें उतर सोम्या, आत्मो आनी जिवीत. सासणाच्या जिविताचो निरोप तुजें सवें आसा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे शिव वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, समूर्त प्रवाद्यांचे शिकवण काडून उडोवंक हांव आयलां म्हूण तुमी समजूं नाकात. हांव त्यो काडून उडोवंक न्हय पूण शार्ती पावोवंक आयलां. खरेंच तुमकां सांगता, सर्ग आनी संवसार सोरोपर्यान घडोवंक जाय तितलें घडले शिवाय समृद्धी वेल्याक अक्षर वो एक तिकली लेगून ना जावची ना. म्हणटो जो कोण हे आज्ञे भितरली एक सुपुल्य आज्ञा लेगून मोडीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयत, ताका सर्गीच्या राज्यांत सगळ्यां भितर ल्हान म्हूण लेखतले.
पूण त्यो सांबाळीत आनी हेरांक शिकयत ताका सर्गींच्या राज्यांत ओड म्हूण मानतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आयतारे दीस सांजे मातशें उगडास येयलो म्हाका घराकूच नाविली. जायते दीस जाले म्हळ्यार हांव वचूंक ना. मातशें वचोन वाडो पयल्यार बरें दिसता जिवाक. जाल्यार घरा गेलो म्हणटच जिवाक बरें दिसता. या म्हणें सांजे गेलो आनी कोणाक शेजान्नी भितर सरलो. हांव भितर सरता सांगलें म्हाका उमक्याचो नातू मेला. नातू उमक्याचो नांव सांगो ना कित्याक रिकॉर्ड जाता हांगासर. उमक्याचो नातू मेला. आनी ताणें सांगलें तो लंडनसून येयल्लो. आनी लंडनसून येयल्लो आनी मोटरसायकल घेवन फास्ट वेतालो. आनी थंय ऑल्त आहलें. थंयसर तो सांडलो. पडलो सकला पडलो. कोणेंच मारूंक ना ताका. आपुणूच आपणाचो जीव गेलो. त्या ऑल्ताचेर ताज्यान कंट्रोल करूंक जायना जालें आनीक थंयसरूच मेलो. हाय मेल्या जाता 12 दीस मरण डोला. पूण हांव वाचतालो मरण आयज. तेजेर आयिल्लें आहा मरण आयज. तर कितें जालें भिडांत बांदू. कोणेंच मारूंक ना ताका. फास्ट चलयतालो पूण ऑल्तां आहलें. ऑल्ताचेर कंट्रोल जावंक ना ताका. ऑल्ताचेर कंट्रोल जावंक ना. आमी पळयता आमच्या रस्त्याचे निमणी बोर्ड घातल्या ते दीस कर्व्स आर वेरी डेंजरस. आयकलां गे ना वाचलां गे ना. निमणे घातल्या ते कर्व्स आर वेरी डेंजरस. कोणाक घालून घातले ते आवर सेफ्टी. आमी आख्खो रस्तो पळयत जाल्यार कितें ना कितें थंयसर सिग्नलां घातलेलीं आहा ती आमची सेफ्टी. आमचे सेफ्टी म्हज्यान जाय तशें चलोवंक जाता अशें न्हय. आमी जण एकल्याचो जीव राखूंक जाय. भिडांत बांद जीव राखूंक जाय. पासत आयज पयलें वाचप देवतरानोमी 2 समोडीचें आमकां मोइजेस म्हणटा लोकां लागीं उलोवन म्हणलें आतां इस्रायल परजे आयक. तुमकां जिवीत मेळचे खातीर आनी सर्वेस तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमच्या एका दिसा तो तुमी भोगूंक पावचे खातीर जे हांव तुमकां नेम आनी कायदे शिकयल्यात ताका चोतरायेन चीत दियात. पोत्तून पोत्तून हे कायदे दितोच भयणान बांदून 10 मांदामेंट दितोच पोत्तून पोत्तून लोक विस्वासी जातालो देवाक. एक उपकार कसो नाहलो. देवान इतलें अजाप आमचे सगळें केलीं आनी निमणें अजाप केलें तें जावन आसा तांबडो दोयऱ्यांतल्यान पांय भिजयनासतना आलतोडी सान पलतोडी गेली. पांय भिजयनासतना हें व्हडलें अजाप केलें. त्या आदी आनी जायतें अजापां केल्लीं आहात. आनीक इतलें केल्लें आसतना दुसऱ्या देवा फाटल्यान वेतालीं. तांचें कांयच करूं ना त्या देवान. पूण त्या गांवचो लोक कोत्ता म्हूण आपूण कोत्तालीं. असो मोइजेस उगडास कोत्ता आनी उपरांत म्हणटा हें जाणां जायात जे नेम आनी कायदे आमकां दिल्यात ते सर्वेस्परा देवानूच म्हाका दिवंक लायल्यात. तुमी भितर सरून तुमचें करूंक वेता ते दिसा ते तुमी सांबाळूंक जाय. ते सांबाळटा ताका पाळो दियात. आनी अशें हेरांक लोकांक तुमची जाणवाय आनी शाणेपण दिसती पडटलें. हे कायदे हांवें करूंक ना. हे कायदे देवान म्हाका तुमकां दिवंक लायल्यात. दिवंक लायल्यात म्हजे कायदे न्हय. देवानूच तुमकां दिवंक लायल्यात. आनी हे दिवंक लायल्यात जेन्ना तुमी त्या गांवांत भितर सरता तेन्ना जाणवार म्हूण तुमी जाणवायेची म्हूण तुमकां पाचारतले. शाणेपणाची म्हूण तुमकां पाचारतले. हे नेम कायद्याची खबर आयकून ते म्हणटालीं आनी खंयचोच लोक व्हडत्या लोकां इतलो शाणो जाणार न्हय. दुसरो लोक म्हणटलो हो लोक शाणो जाणार. असलो लोक ना. हो जाणार लोक अशें लोक म्हणटलो. मोइजेस म्हणटा खरेंच हांव तुमकां उलो मारता सर्वेस्परा आमचो देव
जितलो आमकां लागीं आसा खंयचेय व्हडते लोकांचे देव ताका लागीं आसतीत आमचो देव इतलो लागीं आहा आमकां इतलो लागीं आहा आमकां आमी ताजें आजीरपण भोगता देव आमकां लागीं आसा एक एक गोश्ट आमी आमची नियाळ्ळी जाल्यार देव आमकां कितलो राखता आनी सांबाळटा तो आचेर घडटा देव आमकां लागीं आसा पूण चोत्रायेन रावा तुमच्या दोळ्यांनी देखल्या त्यो वस्तू विसरूं नाकात आनी आख्या तुमच्या जिवितांत तुमच्या काळजांतल्यो भायर सोडून दिवं नाकात पूण त्यो तुमच्या भुरग्यांक आनी तुमच्या भुरग्यांक कोडीत करात जें तुमी इतलीं अजापां देवान तुमचें सगळें केलीं तीं विसरूं नाकात केन्नाच विसरूं नाकात पूण तुमच्या भुरग्यांक सांगात देवान इतलीं इतलीं अजापां केल्यान त्या भुरग्यांक सांगात अशें म्हणटा आयज वांजेल भयणान बांदो जेजू म्हणटा हांव प्रवाद्याची शिकवण काडून उडोवंक येवंक ना पूण ती तुमी समजो नाकात ती काडून उडोवंक न्हय पूण शार्ती पावोवंक आयला शार्ती पावोवंक आयला काडून उडोवंक न्हय अदीक सुपुर्णाय दाखोवंक आयला अदीक सुपुर्णाय भयणान बांदो सुपुर्णाय समजूं येता जिवेशी मारूं न्हय जिवेशी मारूं न्हय फकत दिसतालें जिवेशी मारप जितो मारप हें वायट पूण ताचे रागार जावप हें वायट हें जेजून शिकयलां मोइजेसान शिकोवंक ना हें जेजून शिकयलां ताका कितें उतरां म्हणप दुखता तसलीं हें वायट हें मोइजेसान शिकोवंक ना जेजून शिकयलां म्हणटच मारूं न्हय म्हणटा थिंगा हें येता किलिंग द कॅरेक्टर ऑफ द पर्सन आमी दुसऱ्याचें नांव पिड्यार कोत्ता हें मारून उडोवप भिडान बांदो किलिंग द कॅरेक्टर ऑफ द पर्सन दुसऱ्याचें नांव पिड्यार करप हें मारून उडोवप म्हण आपूण कायदो मोडूंक दिवंक ना पूण सुपूर्ण करूंक आयलो अशें म्हणटा सुपूर्ण पोरदुआर करूं न्हय भिणान बांद पोरदुआर करूं न्हय म्हणजे आमी जाणां कितें तें पूण तो म्हणटा कोण काळजांत आपणाची दिश्ट वस्तुरेचेर घालता पोरदुआराच्या मनांत तोय पातो कोत्ता पातो न्हय फकत भायल्यान पूण मनांत आनी काळजानूय कोत्ता जेन्ना आमी हे मनांत काळजान आमी आवंडेता पातो कोत्ता पेल्याचो मोग कर अशें म्हणटा पेल्याचो मोग कर पूण जेजू म्हणटा दुस्मानाचोय मोग कर सुपुर्णाय हांव सुपूर्ण करूं आयलां कायदो हांव सुपूर्ण करूं न्ही पेल्याचो पूण दुस्मानाचोय मोग कर कसली मुजरी मेळटली तुका पेल्याच तुका बरें कोत्तल्याचें बरें केल्यार तुका कितें मेळटलें तुका सालाम कोत्तल्यांक सालाम केल्यार तुका कितें मेळटलें कसली मुजरी मेळटली तुका तर आगोडट्यो वस्तू करूंक जाय आगोडटे कोणाक बोगसूंक कोणाक सालाम करप जे आमकां बरो लागून तो मनीस ही आगोट वस्तू देव आमच्या लागीं मागता आनी उपरांत म्हणटा जो कोण आज्ञा भितरली सुपुल्ल्या लेगून मोडी तशें करूंक दुसऱ्यांक शिकयत ताका सुरवेच्या राज्यांत ल्हान म्हूण लेखतले आमी मोडटा आनी दुसऱ्यांकूय कांय ना रे तें कांय ना रे तें दुसरोय भुलता मागीर कांय ना दुसरोय भुलता स्वर्गा राज्यांत ताका ल्हान म्हूण लेखतले पूण सांबाळीत आनी हेरां शिकयत स्वर्गेच्या राज्यांत व्हड म्हूण मानतले म्हणटच कायदो हांवूय कोत्ता आनी भुरग्यांकूय शिकयता आवय बापूय हांवूय पाळटा आनी भुरग्यांकूय शिकयता स्वर्गा राज्यांत व्हड म्हूण पासता तेले गाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया C26 पेज नंबर 39 C26 Sogna Gesù di Malami
म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानतासणी जा म्हण मागुया. सर्वेस्परा पोरजेची मागणी दाना बराबर मानून घे. जे गूढ समोरुमतल्या आमा समेस्तांक सगळ्या विघ्नांतली निवार क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासिया. सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा सर काळे आनी सर टायम तुका दिनवासूंक फावो कैदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्याग उपासा वरवीं आमी तुका दिनवासूंक तुजी खुशी जाली. हाचे वरवीं आमचे पातकी गोर दमावून आमकांच उणें करून दुबळ्या दाट्यांक जेवण वांटून तुज्या उदारपणांची देख घेवंक आमी पावतेल्या. देखून मेजूंक जायना तितले देवतां सांगाती एका ताळ्यान तुज्या महिमेची स्तुती गायता. सर्वेस्परा कोरोस तूं पवीत, तूं सगळ्या पवितपणाची जोर. देखून दोआ पणजे पवित आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमची सुमेस क्रिस्ताची कुडी रगत. कोश मोरोंक सोसूंक आप कुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मुडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो. म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. देश पोरें जेवण जातोस ताणें कास घेतली. तुका दिनवासून ते आपल्या शिसांक दिली. म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सास्तीक कराराचें रगत. पातकाचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोतेलें हें म्हजें उगडासाक करात. भावार ताचो गूट. संवसाराच्या सुरवातीला ज्या कुसा आनी भरवशीवंतपणा वरवीं तुवें आमची सुटवण केली, आमची काकूट कर. देखून सर्वेस्परा सुमेजीच्या मरणाच्यान पुनर्जन्माच्या उगडासाक आमी तुका जिविता चोंड आनी सवणीची कास भेटयता. जे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताच्या कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतलेल्या आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बाग्यून बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियो आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या संस्कारिणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जिवनपणाच्या भरवशान उतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुती नोंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बाग्योतांक कुवार मारी देवाचे माये सांगाती
बागेवन जुझेतीचो पोती, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुझेवाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे ताईम पवित्र आत्म्याचे एकपणान देवा सुरदार बापा सूर मान आनी महिमा तुका सासनांच्या सासनाक खंयच्याच लोकांक तांचो देव लागीं ना आमकां आहा ते भाशेन. तो देव आमकां लागीं आसा कित्याक आमी देवाचे कायदे पाळटा, इतल्यानूय देवाचेर आमी पातयता आनी आमी सगळीं भासायल्ल्या देशांत वचूंक आमची तयारी करता. तो देवान आमकां सर्ग तयार केल्लो आसा. मोगान आमकां हें देणें मेळपाक देव आमकां आदार दिता. हो देव इतलो लागीं आसा, सगळें आमी आमच्या आपा म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य कांय आमचो दिसपरो गिराय जैज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार, दयाकडे जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गींचे सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवाशान अतरकतेले आमकां जेवदार काकुतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सुमेज क्रिस्ता दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकाचे न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळ ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकोडान सांबाळ जो जियेता राजवो चलयताय सासनांच्या सासनाक. सिम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिल्पे संसाराचे देवाचे सगळे संसाराचे पाप काढले आमची कापूर. देवाचे सगळे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. पळयात द्या शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. आमच्या खालसांनी घेताना आम्ही गायन घेऊया D22 पेज नंबर 59. D22. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा सर्गीचे जेवणांत तुवें आमकां पोसलें, ताचे वरवीं सगळे आमचे अपराध भोगोस आनी आमकां पवित्र करून सर्गीचे बासाणी जोडूंक पुर्तेपणे आमकां तयार कर. क्रिस्ता आमच्या आस्म्या वरवीं करीत आशिर्वाद. सर्वेस्परा आमचे देवाचे पोरजेक तुका मानता तें करूंक खुशी दी. हे परी जे शिकोवण्या प्रमाणे तिणें चलूंक सगळे जिन्साच्या देण्यांनी तिका बोर म्हूण मागता हांव. क्रिस्ता आमच्या आस्म्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. मी वचून येयात. मी सोंपलें. सासोत आदाराची माई पडे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुजे पांयां लागीं. हांव प्रार्थना तुका दवरता सगळो म्हजो विस्वास. एकाकुतीचे चुरचुरे कोर म्हजे. आयकोता सगळ्यांनी तुका पावचलेली आसऱ्या आनी बोरवांच्या पातक्यांच्या. जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवांसो. हो म्हाका मोगा पासो क्रिस्ताच्या उगडच्यात म्हाका जयता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका पासो. हांव आशिर्वाद आनी आव्हान देवाक दिता. म्हाका ताचे काकुतीन हो विस्वास तुजेताय. कातरी जशें हांव सत मानता म्हजे साल्वांसाची. कोटा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो. त्या वेळेन तुका उलो केलो ना. जाणा ते मजतीन हांव जैत वतलो. हांव जाणा तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. हांवें म्हजी भेट केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेता पातकाच्या तान्नेत. तुजो आदार मागोना जायत म्हूण काडल म्हूण म्हजो आत्मा. अतोर वर्तता उपकार मागता तुजेताय. आनी हांव परातून मागतां ते लागीं तुका दिसता प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळ्ळो. अदीक करून अमकाच्या चपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक म्हणून तुका हे माई आदार म्हाका दी. सासोत आदाराची माई निर्मिता हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. सासोत आदाराची माई सासोत आदाराची माई सासोत आदाराची माई भाग्यवंत मारी आदादी उदरस्ताक संपडल्या. मजत कोर अस्कोत काळजाच्या माग पुजे पासून राती देवाच्या म्हणयाऱ्यांची नटको सगळे देवाक भेटयल्या उस्तऱ्या पासत. बापूच आदार सगळ्यांचे मागता. तुका केले आमचो आश्रय सायबिणी. प्रार्थुया येसुमे क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारीक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक.
ज्या उपचापाचेर उपकार आमी मान दिता आमी मागता जे लागीं आमकां फाव जावन जमायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पाव सदां काळ फोड तुजे सवणीचो तुमचो जियेत राजभूत चलयताय सासनांच्या सासनाक पिड्या वोंतां पासत मागुया आमचो आदार सुम्याच्या नांवार सुम्या म्हजी मागणें आयक सुम्या तुमचें सगळें प्रार्थना तुका सुम्या देवा हे तुज्या चाकरां फाव कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी उदवंत आदारान बागेवन सदांच आंकवामरेचे ती निवारूंक आनी हे काळाचे कोंतींतली बगूंक पाव सासनाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सुमेज क्रिस्त तुमचे मदें आसा तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या पाडल्यान तुमचें जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्याच्या संगातीन जियेत आनी राजभोग चलयता सासनांच्या सासनाक सासू आदाराचे मायेचे मागण्या वरवीं सुविधा देवाचें बेसांव बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वर देवूं आनी सदां काल तोगूं शेवटाक आमी गायन घेवया I1 पेज नंबर 116 I1 Atu